आयतारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मालपे न्हंयभाग आनी धारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचे 66चेर डोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. पालसण कोसळ्ळे तेन्ना रस्त्यार कोण नाशिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. पालसण कोसळिल्ल्यान एके वटेनची येरादारी बंद आसा. आतां पावस सोंपा मेरेन एके वटेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरतले अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें पळोवणे उपरांत सांगलें. मजगतीं सोमारा मालपे न्हंयभाग राष्ट्रीय महामार्गाचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पळोवणी केली आनी MVR कंपनीक ब्लॅक लिस्टान घालपाची मागणी केली. 15 दीस पयलीं तो ऑलरेडी वॉल पडलेले तेन्ना सांगलेलें कितें हो रोड डायवर्ट कर म्हणून. पूण आजुनूय तो डायवर्ट करूंक ना तेंच्यांनी. पण आयज खूब म्हाका दिसता कोण लोक हे सायडीन पास जातात. चडशे लोक ह्या रोडासून वयताले आनी कोणाकूच देवान हें केलें कित्याक कोणाकूच हांगासर हट जावंक ना. आनी जे पळय हे कन्स्ट्रक्शन आयज MVRन केल्लें आसा तेजी आयज ही दशा हांगासर आमच्या हांगासर पेडण्यान दिसता. कित्याक ज्या टायमार हे वॉल बांदताले त्या टायमार हांव येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें कितें हे जे पळय वॉल रिटर्निंग बांदता पळय ते तांकां सफिशंट कित्याक ते थिकनेस तेजे सफिशंट नासले तेन्ना ऑलरेडी तांकां इंटिमेशन हांवें सगळ्या इंजिनियरांक सगळ्या एक सगळ्यांक दिल्ले. पूण तेंच्यांनी ते आयकूंक ना आनी तेंच्यांनी जे काम आयज केलां पळय ती हेजी हालत आयज हांगासर आमकां पेडणेकारांक लोकांक हें दिसता. आनी ज्या टायमार तांकां सांगलेलें त्या टायमार तेंच्यांनी हें आयकनासतना आयज हें केलें पळय तें आयज आमकां लोकांक हें भोगचें पडटा. ताका लागून हांव MVRाक तशेंच आयज आमचो PWD मिनिस्टर आमचो CM आमचो चीफ मिनिस्टर आयज तेज्या हातीन हे PWDचे जाता इतले फास्ट तेणी म्हाका दिसता ही वॉल आहा पळय ही वॉल सगळीच रिटर्निंग वॉल आहा पळय ती सगळीच वॉल म्हाका दिसता डिमॉलिश करून ताका थिकनेस बरी दिवन आनी ती दुसरी वॉल बांदपाची खूब स्पॉन्डिलिटीस जातली अशी आज परिस्थिती आसा ह्या रस्त्याची. म्हाका दिसता सगळो कोट ताज्या MVR कडल्यान घेवपाक जाय, ताजे कडल्यान वसूल करपाक जाय आनी हाका इमिजिएटली पयली ब्लॅकलिस्ट करचो. आमी काल मागणी केल्ली की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR जावपाक जाय आणि मुख्यमंत्र्या कडेन मागता कित्याक ह्यो नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ PWD ऑफ द स्टेट ऑफ जेन्ना बांदले एक दोन म्हयन्यात कित्याक 3 म्हयन्यात कित्याक हें जाता. आनी आमचे जे जितेंद्र आशिल्ले तेणे एक सांगलेलें की बाबा दीस इज नॉट सेफ. हे हे सगळे हे कोमिनात जाय आनी हेंकां हेंचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. सस्पेक्ट